कपिलेश्वरी ढवळी हांगसर सिवरेज प्रकल्पाचें काम सुरू आसतना खणिल्ल्या चेंबरांतल्या उदकांत बुडून एका कामगाराक मरण आयलें। शुभम गोपडे अशें ह्या 21 वर्साच्या कामगाराचें नांव आसा, जाका दुर्दैवीपणान ब्रेस्तारा सांजे सिवरेज उदकांत बुडून मरण आयलें। हें प्रकरण फोंडें पुलिशेन अपघाती मरण म्हूण नोंद केलां। पुलिशेन दिल्ल्या म्हायती प्रमाण दाग वाठारांतल्या कपिलेश्वरी ढवळी हांगसर सिवरेज प्रकल्पाचें काम सुरू आसा। सिवरेजीच्या प्रकल्पा खातीर चेंबर बांदपाक खणिल्ले। शुभम चेंबरांतल्या उदकांत अडकल्या उपरांत ताका हेरांनी खूब यत्न करून भायर काडलो आनी फोंडेच्या आय.डी. उपजिल्लो हॉस्पिटलांत उपचाराक व्हेलो, मात डॉक्टरांनी थंय ताका मरण आयलां म्हूण जाहीर केलें। फोंडें पुलीस फुडलो तपास करता। कपिलेश्वरी ढवळे तिट्यार एस.टी.पी. चेंबरांत 2 कामगार देंवल्ले, मात अचकीत थंय उदक भरपाक लागलें तेन्ना एका कामगारान कशे भशेन आपलो जीव वाटयत भायर सरलो, मात दुसरो कामगार गोपडे उदकांत अडकलो आनी बुडलो। शुभम हो परप्रांतीय कामगार, मात सद्याक तो कामा निमतान फोंड्यां रावतालो। आर.डी.एक्स गोवा खातीर फोंडेच्यान विदिता प्रभू।